In the month of April this year, when we went into a lockdown due to coronavirus, a wildlife sanctuary was opened up for 3 linear projects approved over a video conference. Hi, I am Tamanna, and the forest in focus is Bhagwan Mahavir Sanctuary and Molam National Park in Goa. Together covering an area of 240 square kilometers, this happens to be the largest and the biggest wildlife reserve in Goa. And the 3 projects approved in this area are expansion of a national highway, double tracking of a railway line, and laying transmission power line. Let's start with a little history of the expansion of the National Highway 4A. The existing 2-lane National Highway 4A connects the industrial city Belgaum in Karnataka to Vasco, Goa. The approved expansion has come after quiet tweaks in the law by the current government. This project was proposed back in 2005, but it kept hitting roadblocks because this happens to be a protected forest and it has a lot to lose. In 2016, Nitin Gadkari-led Ministry of Road Transport and Highways had taken measures to expedite languishing road projects. This included eliminating the requirement for an environmental clearance for roads up to 100 kilometers long. In 2018, the National Highway Authority of India proceeded with this project without seeking any fresh clearance after the 2016 tweaking of rules. In January 2019, a PIL was filed against this project, but by the time the court ordered a stay, the trees were already hacked. On April 7, 2020, this project was given a green light via video conference while the entire country was locked inside their homes due to coronavirus. There's a reason why this project did not get approvals all these years. Expansion of this highway will lead to forest fragmentation, and this is specifically not alright considering Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Molam National Park are right at the confluence of Northern and Southern Sahyadri Range or Western Ghats. Point to note here is that Western Ghats happens to be one of the hottest hotspots of biodiversity on the planet. Western Ghats cover less than 6% of India's land area but hosts nearly 1/3 of the country's plants and animals, including 325 endangered species. According to an analysis by India Spend, despite this fact, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has granted environmental clearances to 76 projects in the Western Ghats since July 2014. So what can we expect if the construction here begins? According to experts, roads create an opening to the forest which has a mushrooming effect. That means there's not just inflow of people and traffic, but also outflow of wild meat and viruses, just like COVID-19. Animals are prey to becoming roadkills, especially on wider roads. Birds too are unable to escape the damage. Once the wheels of this project are in motion, there will be leveling, blasting and earth-moving work, which means also debris and construction material that ends up in the streams and rivers as always, polluting water that is meant for the animals of the forest. Molam is home to fascinating species, which include, most importantly, endemic species, which are range restricted. That means you can't find them anywhere else. The disturbance that roads and railways create in the vegetation allows invasive species to take hold and thrive. Once they come in, they can outcompete the natives. Which brings us to 2 more projects approved in the same sanctuary and park. Doubling of Castle Rock Kulim Madgaon railway track and laying of a 400 kilovolt power transmission line. Doubling of Castle Rock Kulim Madgaon railway track will include construction of 12 tunnels in a 16-kilometer stretch, creating a further fragmentation of the forest. Electronically operated doors are proposed on the tunnels, but animals cannot time trains or read signs. These tunnels will create barriers that will hinder the movement of the animals. Not to forget, the laying of these tracks will also include felling of trees, and this forest happens to have cavity nesting birds. The 400 kilovolt of high tension power transmission line goes a step further in these approvals.
There is no environment impact assessment of it mentioned in the ministry's website whatsoever. Molam is all set to lose more than 55,000 trees, but the locals believe the number will be much more. 2020 started for Goa with the death of a tigress and 3 cubs as a direct result of human-wildlife conflict. While on one hand, the Forest Department is trying to reduce human-wildlife conflict by creating artificial water holes and nalas to make sure that the animals don't wander around for water into settlements, these projects will create more human-wildlife conflict. Goans are fighting, people are fighting all over the country to save Molam. They need your support. In the caption, you can find the campaign details that are running in Goa at the moment. Remember, there's no going back from this once the construction starts. So let's do something about it now. This time, the forest in focus was Bhagwan Mahavir Sanctuary and Molam National Park, but there are many more forests in danger in the country right now. Let me do my homework and get back to you with more stories. Meanwhile, please again go to the caption and support the campaigns running to save Molam. Thank you. सुरवातेक सगळें आमी कितें घेवया A7 पेज नंबर 4 A7 नीट मार्गार आमी चलच्या आपली वाटशी गोयतलो सोमेस्तांक समूर्त दितलो आपले गुटकुळयतलो देवाच्या दोंगरार सोडुया तांच्या मंदिरांत सोडुया देवाच्या दोंगरार सोडुया तांच्या मंदिरांत सोडुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां ह्या आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. पयलें तें सांग देवाक दिनवासून भेटयता मायरन डिकॉस्टा आपल्या जल्माच्या दिसा देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुसरें तें सांग सुपून गेल्ल्या मेनिनो फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत आमी मागता देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया ब्रुनो डायस आपलो जल्माचो दीस मनयता
तशेंच नेल्सी रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. हेर सगळीं जीं कोण आपणाचो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया. जीं कोण बरीं नात, भोव करून आतां कोवीड-19 हे पॉझिटीव जाल्लीं आसात, तांचे पासत, तांची सेवा करतल्या पासत मागुया. आनी आमचे सृश्टी पासत, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, आमच्या सरकारा पासत आनी आमच्या लोकां पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक सुनिमान केलो मार्ता आनी मारयेन आपल्या घरान. जेजू आमकांय जण एकल्याक सुनिमान करता, हो येवकार दिता. आनी येवकार दिवप म्हणल्यार खेरीत भाशेन ह्या येवकारांत आयज आमकां 2 उतरां गरजेचीं. एक, जेवण वाडप. दुसरें, बसून आयकप. जेवण वाडप व सेवा करप. आमच्याय जिवितांत आमी जायते पावटी एकामेकाक येवकार दिला, सुनिमान केला. आमी देवाकूय जायते पावटी आमच्या जिवितांत, आमच्या गोराब्यांत येवकार दिला. तरी आसतना जायते पावटी घडये आमचें मन फकत एकेच वाटेन गेलां. घडये सेवा करपा वाटेन, जेवण दिवपा वाटेन, आयकपा वाटेन, आनी जें कितें आयकलां तें जिवितांत घालपा वाटेन जायते पावटी आमी फाटीं उरल्या. असलें सगळें आमच्या चुकीचें. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीलो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीलो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीक मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून गलेस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदी जुदेवाचें शास्त्र पालतालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर धुमालो दितालो आनी तिचो नाच करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिलेल्यो चाली राखूंक सर्वांना तितले उर्बेन हांव बोल्लोलो आनी जुद्या लोकां मदें म्हज्या बाराबोच्च्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हजे आवयचे कुसवेंतान जाणें म्हाका वेंचून काडला आनी आपले कुरपे उद्देशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताजी ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हजे आदीं धर्मदूत जालोल्यांक मेलूंक जेरुजालेमाक वचनासतना अरेबियेक गेलो आनी परत दमास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुजालेम गेलो आनी तेचे चडशी 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावाक जागोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेलूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा उजीर सांगता.
मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदियांक आसलेल्या क्रिस्ताचे पवित्र सोबा म्हाका तोंडान वळखो नासल्यो. तांणी आयकलोलें तें इतलेंच, आदीं आमकां दुमालो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाच करूंक पोलेतालो तोच आतां भावार्थ परगट्टा. आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाकाणटाली. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातालो, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. परत म्हणया, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सोरेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका चावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सांद्याचो सांदो म्हजी कूड तुवें घोडलाय. म्हजे आवयचे कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुवां अजापाचीं. तांचे खातीर तुका दिनवासतां. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. म्हाका गुप्तीन आरकतलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजी प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. उद्गार. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. सुर्विसपूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी हारपीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हातबोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका. पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिची लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. हॉस्पिटॅलिटी, सोनिमान करप वो येवकार दिवप, ह्या गुणांत आमी गोंयकार भाव भयणींनो एकदम हुशार आनी नामनेचेय. गोवन्स आर हॉस्पिटेबल पीपल. कोणूय येयत जाल्यार बरो येवकार दितात, बरे भाशेन ट्रीट करतात आनी जे कोण येतात ते परतून येवंक सोदतात गेल्यार पासून. हॉस्पिटॅलिटी एकदम गरजेची. आनी हॉस्पिटॅलिटी म्हणटा तातूंत खेरीत भाशेन
2 इम्पॉर्टंट गूण आसात जे आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटात. एके वाटेन जे कोण येतात तांकां जेवण खाण दिवपाक जाय, म्हणटच तांचो परामोस करपाक जाय. दुसरे वाटेन जो कोण आयला ताचे लागीं उलोवंक जाय, आयकूंक जाय, सांगूंक जाय. म्हणटच हे 2 गूण आमच्या गोंयकारां मदें आसात, देखून आमकां जायतो लोक आख्ख्या संवसारांतलो हॉस्पिटेबल पीपल म्हणटा, येवकार दिवपी लोक म्हणटा. हे 3 दीस फाटीं आमच्या गोंयांत एक युनियन मिनिस्टर आयलो, युनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट. येवकार म्हणटा तो फकत एक वाटेन जायना. जेजू जेन्ना मार्ता मारियागेर गेलो एके भशेन तोय तांकांय आपल्या जिवितान येवकार दिता. आनी त्या भायर तांकां मेळूंक येवचे पयलीं इतल्या लोकांक ताणें येवकार दिला, तांचें जेवणा खाणाचें जेजून पळयलां, तांचे लागीं उलयला. आमचो मिनिस्टर जेन्ना आमच्या गोंयांत आयलो तेन्ना थोड्या विचून काडलेल्या लागीं तो उलयलो. आनी खेरीत भाशेन येवपाचो हेतू कित्याक आयिल्लो हें गरजेचें. जेजू कित्याक आयिल्लो? जेजू आयिल्लो जेन्ना सगलो वावर केल्या उपरांत जेजू थकतालो, केन्नाय जेजूक आपणाचें उलोवपाक दिसतालें तेन्ना भोव करून ह्या गोराब्यान, द फॅमिली ऑफ बेथनी, लाजारूस, मारिया आनी मार्ता हांच्या गोराब्यान जायते पावटी खंय येवन उलयतालो, तांकां सांगतालो आपल्या काळजांतले गूट. आमचो युनियन मिनिस्टर आमच्या गोंयांत आयिल्लो खेरीत भाशेन सांगपाक जे फार्मर्स बील केल्ले आसा ताचे बरे गूण. जायते कडेन प्रोटेस्ट सुरू जाल्यात आनी ह्या दिसांनी गोंयकारूय रस्त्यार येवपाक लागल्यात वेगवेगळे प्रोटेस्ट घेवन. त्या पासत आनीक प्रोटेस्ट घडये जायना जावपाक घडये आमचो मिनिस्टर आयिल्लो आमकां सांगपाक हेजे बरे गूण. आनी तातूंत भितर एक प्रश्न विचारलो पत्रकारांनी, जे मोलें 3 प्रोजेक्ट आयिल्ले आसात वो तुमी पास केल्ले आसात थ्रू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, गोंयचो लोक ताचेर निशेध मारता, रस्त्यार आयला, ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? आनी जीं उतरां हो मिनिस्टर उलयलो ती आयज खेरीत भाशेन म्हज्या मनान परतून परतून घुंवतात. खबर ना म्हाका. इफ आय हॅड टू गेट द मेमोरेंडम देन आय वील सी. रोखडेंच मनान आयलें. आमी आमच्यो चिटी धाडलेल्यो आसात, आमच्यो मेल धाडलेल्यो आसात, तुमच्या मदल्यांनी जायत्या जाणांनी मेल बरयल्ल्यो आसात. जेन्ना आमी उलो मारलेलो एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक आमी धाडलेल्यो आसात. तरी आसतना आजून पासून मेमोरेंडम मागतात जाल्यार जाका आमी येवकार केलो तो आमकां फोटी मारता काय? वो आमचेच जे विचून काडलेले आसात तांकांय आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन्स केल्यान आनी तांणी आमकां आश्वासन दिलां आमी उलयतले. हांव वेबिनार केले, टॉक्स केले, वो तांणी आमकां फोटी मारल्यात गाय धाडटा म्हणून आनी आजून धाडूंक ना गाय. भाव भयणीनो, जरी तर आमी कोणाकूय येवकार दिता जाल्यार बेश्टोच येवकार दिलो, जेवयलो, सांगलें, आयकलें, धाडलें हें न्हय, पूण तातूंतल्यान कितें येता हेंय गरजेचें. जेजू जेन्ना ह्या गोराब्याक भेटूंक येतालो तेन्ना तांचे मदें ही समजणी वाडटाली. जेजू आपल्या काळजान आसा तें तांकां सांगतालो, तांचेंय आयकतालो. पयल्या वाचपान आमी भाग्योन पावलूची खबर आयकता, जो पयलो जे कोण जेजूचो पाटलाव करूंक येता तांकां धुमाळो दितालो, तांकां बणकणीन घालतालो. आनी ताचें नांव काडप म्हणल्यार जायतीं जाणां भियेतालीं. सावलू येता म्हणल्यार भिरांत येताली. पूण ताका ही पवित्र सभा येवकार दिता, कित्याक ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. जेजूक भेटलो आनी जो तो धुमाळो दिवपी आसलो तो आतां हेंच शुभ वर्तमान परगटपी जालो. आनी हे ताचे बदळणेन हे पवित्र सभेन ताका येवकार दिलो. तेन्ना भाग्योन पावलो म्हणटा, हांव तुमकां बरयतां, हांवें फोट मारूंक ना, देवा उजीर सांगता. मानून घेतलें ताणें की पयलीं हांव धुमाळो दिवपी आनी हांवें धुमाळो दिला, पूण आतां हांव स्वत जाणा, जेजूचें स्वत हांव जाणा, देखून आतां धुमाळो न्हय, ही बरी खबर हांवें परगटूंक जाय. आमचें राज चलयतले जरी तर स्वत जाणा जावनूय फोटी मारतात जाल्यार येवकार कसलो?
आमी विचून काडलेले जरी तर जाणा जावनूय आमकां विकून उडयतात जाल्यार तांकां रेस्पेत मान कसलो ऑनरेबल आनी म्हणपाचें खंय उरलें मागीर. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां हो नियाळ करपाक आदार दिता जाल्यार आमी आमचें मागणें परतून परतून देवाक उबारपाचें आसा. जशें आयच्या स्तोत्र जबाबान आमी म्हणलां, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. आनी आमचीं जण एकल्याचीं पावलां सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार पडूंक देवान जी आमकां दिल्लीं देणी आसात, भोव करून आमची सैमाची देणी, ती वापरून एकामेकाक वयर काडपाक, जशें लावदातो सी हातून आमकां आमचो पाप साहेब सांगता. एके वाटेन निसंटोन दिश्टी पडटा हे सृश्टीचें, जंय थोडे जाण आपणाचो फायदो पडोवन हे सृश्टीचो आनी मनशांचो पासून दुरुपयोग करतात. जाल्यार दुसरे वाटेन गरीब दुबळीं आसात, तांचे लागीं आपणाच पासत कांय करूंक जायना, तांकांय आमी आदार दिवपाक जाय. जाल्यार सासणाच्या जिविताचे वाटेर पावपाक आमकां हें गरजेचें, जें निसंटन आमचें जावपाक लागलां आनी आमीच तें निसंटन करूंक दिवपाक लागलां तें बंद करपाक. आनी ज्या कोणाक चिड्डून दवरल्यात, भोव करून ह्या दिसांनी जे कोण आपलो ताळो उबारतात तांचो ताळो बंद करतात. मेलावलीं त्यो सगल्यो बायलो भायर सरल्यो, तातूंत भुरगीं, वाडलेलीं चेडवां, बायलो, जाणट्यो सगल्यो आसलीं. आनी सरकार तांकां नोटीस धाडटा. कित्याक? आपलो गांव राखूंक ती थंयसर धरणां करून बसल्यात. जाल्यार आयज आनीक उरलां खंय? सरकाराचेर आड उलोवप सारकें न्हय, आनी तेंय जाल्यार आल्ताराचेर थावन. पूण जरी तर असल्यो वस्तू घडटात जंय आमचींच गरीब मनशां, ल्हान मनशां वो जांकां चिड्डून दवरलेल्या मनशांक सरकार व सरकाराच्यो जे डिपार्टमेंट्स आसात ते हे भाशेन सतायतात, जाल्यार हांव न्हय, देव उलयतलो. आनी देव बेस्तो उलोवचो ना. आयज जे लोक रस्त्यार येतात तातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. आयज जे लोक रस्त्यार भोव करून येवपाक नाका आसलें, जेन्ना सांगलां स्टे एट होम आनी कोरोना व्हायरसाची भिरांतूय वाडत आसा, तरूय आसतना लोकांक जरी तर रस्त्यार येवपाक पडटा जाल्यार कोण तांकां फोर्स करता हें विचारपाक पडलें. भाव भयणीनो, येवकार आमच्या जिवितान आमी देवाक पयले सुवातेर दिवया. देव आमकां जण एकल्याक आपले सृश्टींत येवकार दिता, आमकां पोसण दिता आनी आमचें आयकता. जाल्यार आमकांय कायदो आसा, आमी हें आमचें सर्वांचें घर बरे भाशेन राखूंक, सांबाळूंक आनी आयकूंक. आनी तें आयकल्या उपरांत आमी जो निर्णय घेवपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय, तें आमी घेवंक. आयचे मिसाचे भेटेंत आमकां एक कृपा मागुया. जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवया. जरी आमी पवित्र कुमन्यावान आतां भाग घेवंक पावना, पूण स्पिरिच्युअल कम्युनियन करून जेजू लागीं आमी एकवट करून जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवया. आनी हें सगलें जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, भियेनासतना वो सांडोनासतना आमची मनां घुस्पनां जावपाक, पूण सरळ मनान आमी सगलें समजूंक देवाचें उतर आयकुया. आनी देव जेन्ना आमचे लागीं जायत्या मनशां वरवीं ह्या दिसांनी उलयता, ताचे वरवीं आयकुया आनीक देवाक मानता तसलें काम करून आमी सर्गीचे वाटेर आमचीं पावलां घालुया. भेटने वेळार गीत घेवया C18 पेज नंबर 36 C18. Jadni kuno somor pita, amci mona somor uya, adni kuno toyar korta, alza amci toyar korya, jadni kuno somor pita, amci mona somor uya. आदमी कुणो तयार करता, अर्जा आमची तयार करूया. यादली जाता रोज भेटोयता, आमी आमची जीण भेटोया. क्रिस्ता रगत कोण दिता, दिवंक आमी आयती जावया. Yatik dakaros pitoita,
म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाकात तुमचे आदरले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. तें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालच नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पोर गुटूया. सुम्याची तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी भरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमेन. जेजू आमकां जण एकल्याक सनिमान करता, आमकां येवकार दिता आपल्या बापाच्या राज्यान, आपल्या बापाच्या घरान, आनी ह्याच पासत आपल्या जेवणान आमकां पोसता. सगळीं आमी ताचें उतर आयकूंक आनी आमचींय काळजां ताका उक्तीं करूंक आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत खोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत खोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाचे सू, मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारान पोपोय संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटो शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका हांव वेंगयता तुका वेंगयता. आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीस वेगळो जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका. दिवं नाका. आमेन. आमेन. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादुसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं
असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. रोचणेचो काळ आमच्या दोन प्रांतांत आमी मनयतना आयज दुसरो दीस खरीत भाशेन मागुया आमच्या भारत देशा पासत आनी आमच्या भारतांत जितलीं आमकां सैमीक भांडारां देवान दिल्लीं आसा तीं सांबाळूंक जे कायदे आमकां दिल्ले आसात त्या कायद्यां पासत मागुया. ते कायदे सगळे बरे भाशेन सांबाळूंक आमकां म्हणजे जे कोण नागरीक आसात तांकां, तशेंच हे कायदे करपी आसात आमचो सरकार आसा तांकां सगल्यांक हो आदार दी म्हूण मागुया. सूर पदवीदार देवा, आख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रोचणे भितर तूं आसाय. आसा तितलें कोनवाळेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पिकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेच्यो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय ती दुर्दशा करूंक, सुरोपाय सगल्याक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळून घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या अगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, अजापान आनी मन भवान भरोवंक आनी सर्व रचने सवे आमी खोलायेन एकवटून आसां म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजान आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भाव भयणीनो, जे भाशेन नियाळ आयज आमी केला. आमचो युनियन मिनिस्टर गोंयां येवन सांगून गेला की कांयच ताका आजून पासून मेमोरंडम मेळूंक ना म्हूण. आनी आमी जाणा, तुमी सगळीं जाणात, तुमी सगल्यांनी धाडलेली MOEFCC हांकां ईमेल धाडलेली. घोडे आजून पासून पावूंक ना, वो पावल्या जाल्यार पासून घोडे आजून वाचूंक ना, कित्याक दुसरे वाटेन घोडे प्रेशर आसा. कितेंय जावं जाल्यार परतून मेमोरंडम धाडपाक आमच्या युनियन मिनिस्टरान मागला. हो प्रोटेस्ट न्हू, पूण आमच्या युनियन मिनिस्टरान जें कितें मागलां आमचे लागीं रिक्वेस्ट केला, आपणाक मेमोरंडम धाडात आनी आपूण तें मागीर पळोवन घेता म्हूण. ह्या पासत सगल्यांनी तुमी परतून आतां तुमचो कंप्युटर ईमेल उगडची आनी परतून ईमेल धाडची. आनी परतून मेल धाडटा आसतना सकयल आनीक एक लायन एड करची, कायंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दीस मेल. आनी ज्या मेरेन तुमकां एक्नॉलेजमेंट येयना त्या मेरेन धाडीत राव हे ईमेलाचेर, आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टराचे ईमेलाचेर. फकत युनियन मिनिस्टराक धाडल्यार पुरो न्हू, जण एकल्यान तुमी तुमच्या MLAक धाडची, जी कोण आमची गांवची आसात. आमचो MLA आसा श्री मवीन गुदिनो, तेका धाडची. जी कोण दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलीं आसात, ह्या मिसान भाग घेतात, एकामेकाकूय सांगचें. तुमचो MLA जो आसा तांकां धाडचें. ते रावतात आमचें आयकपाक, तांकां खबर ना वस्तू. आनी जें कितें ह्या दिसांनी घडटा भोंवतणी तांकां कोणें सांगूंक ना आनी ते पावनात त्यो पळोवपाक. कित्याक आपणाचीच काळजी तांणी घेवपाक जायी, हेल्थाचो केअर घेवपाक जायो, टायम मेळना तांकां. समजून घेवया तांकां आमचें तें. म्हणटच आमची एक बरीशी मेल धाडून आमचो मेमोरंडम तांकां पावोवन तांकां कळोवया, पळय कितें चल्लोलें आसा आमच्या गोंयांत आनी हें आमकां नाका. तांकां आजून खबर ना आमकां नाका म्हूण. आमी रस्त्यार येता ते तांकां दिसती पडना, देखून एक मेल तरी धाडून नाजाल्यार चीट बरोवन
तांकां मातशें कळोवचें की बाबा बाये आमकां हें नाका, तुमी आमचें हें उतर मातशें एनवायरमेंट मिनिस्टराक पावय, युनियन मिनिस्टर जो आसा ताका मातशें पावय, तुमच्या MLA लागीं मागात. कित्याक प्रॉपर प्रोटोकॉलूय बीन आमी सांबाळपाक जाय. म्हणटच आमचो MLA जो धाडटा ताका आनीक मातसो व्हडलो उर्थ आसता. म्हणटच आमच्या जण एकलो खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तूं जावं, तुज्या MLAक एक मेमोरंडम धाड आनी युनियन मिनिस्ट्री तांणी मागला म्हणटच तांकांय तुजो मेमोरंडम धाड. हे सगळे मेमोरंडम पळयल्या उपरांत आमची भाव भयणां, आमचे मिनिस्टर जे आमचे पासत दीस रातभर वावर करतात, झुजतात आमचे पासत, ते बरे निर्णय मागीर घेवंक पावतले. हें करता आसतना मागणें करुया दिसाच्या दिसाक, ह्या आमच्या मिनिस्टरां पासत, आमच्या सरकारा पासत आमी मागणें करुया. कित्याक जशें आमी आयच्या ह्या मागण्यांत मागलां, सायबा तांच्या काळजांक हात लाय. आनी जेन्ना सर्जरी चलता, म्हाका हार्ट सर्जरी केल्ली, सर्जरी जेन्ना चलता, दोतोर काळजाक जेन्ना हात लायता तेन्ना हांवें ना म्हणूंक जायना. हांव मरपाचो तशें केल्लें जाल्यार, दोतोरान लायलेलो हात म्हाका म्हारग पडपाचो. पूण जेन्ना तो दोतोर म्हज्या काळजाक हात लायतालो, म्हज्या हड्ड्यान हात भितर घातलेलो, तेन्ना हांवें कॉपरेट केलां. जें कितें सारकें ना तें काडपाक दिलां. देखून हांव आजून पासून जिवो आसा. जरी तर हे काळीज काळें केल्लें, जरी तर आपलें तें काळें काडूंक दिना जाल्यार मरतले. त्या पासत देवाचो हात येवन लागो पासून तांणी रावना जावंक आमी तांचे पासत मागुया. आमकां तांची काळजी आसपाक जाय. म्हणटच सगळीं आमी बाराबोर आमचें गोंय सांबाळूंक, आमचो भारत देश सांबाळूंक आनी सैमीक भांडारां जीं देवान आमकां दिल्यात तीं सांबाळूंक जाता ते भाशेन प्रयत्न करुया. आनीक एक फावटी परतून सांगता, तुमची ईमेल हो मेमोरंडम जो आसा तो धाडात. आनी कोणाकूय जरी तर हाचे विशीं आदार जाय तें ड्राफ्ट करपाक, जाल्यार तुमच्या आदाराक आमी पावतले. आमकां तें कळोवचें. एक बरी गजाल सांगपाक दिसता. हे इतले दीस आमचो SFX चॅनल आमकां एक स्ट्रायक पडलेलो, बरोच मोठो स्ट्रायक. आनी टील 5 ऑक्टोबर आमी लायव्ह स्ट्रीम करूंक जायनासलें. पाकिस्तान थावन आमकां हो स्ट्रायक पडलेलो, कित्याक तांचो आमी एक व्हिडियो उजार केल्लो जो दोतोरां विशीं आनी पेशंटां विशीं आसलो. आनी त्या पासत आमकां स्ट्रायक दिल्लो व्हडलो, सगळे रिक्वेस्ट केल्या उपरांत पासून. पूण आयज तावन आमचो चॅनल परतून तावन लायव्ह स्ट्रिमींग सुरू जातलें. हे सगळे दीस आमचो SFX चिकाली चॅनल जेन्ना स्ट्रायक पडून लायव्ह स्ट्रिमींग बंद जाल्लो, तेन्ना आमचो SFX चर्च चिकाली म्हूण चॅनल चलतालो. हो चॅनल आमकां दिल्ल्या आमच्या भावाक, आमचो मायरन, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तुमी जायते जाणांनी सबस्क्रायब केला जाल्यार आमचो SFX चिकाली आयज तावन सुरू जाता. देवाक आमी आर्गां दिता. एकामेकाक तुमी कळोवचें. आनीक आमी मिसाचे भेटीन आनी हेर सर्विसीस ज्यो आमकां मेळटा तातूंत भाग घेवची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल घालसा. देवा शांतीन भायर सोदून घरा बेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकटायचे नामी वांटून घेतला उदो सोरो. एका स्थळ्यार आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल घालसा. देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.